I different type of potato chop करतो. होय. हो खिमो, कांदो, बटाटो, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, ही केसरी मेथी, हळदीचो पिठो, गरम मसालो, मॅगी और सॉल्ट आणि इस्ट आणि मैदा. आता बटाटे पहिले उकडून दवरता आणि खिमो कुसून करता. आता बटाटे त्याने पहिले गरम केलं. गरम केलं पहिले. उदक गरम केलं. बटाटे उकडपाक दवरता. कांदो बांदो कातरता आणि खिमो पयलो कुसून करता. इस्ट उदकान घालून दवरलं. हे इल्लेशें उदक घातलें ते आतां मॅश करता. गरम आसतनाच मॅश करता. तो इस्ट दवरलो फुगो. तो इस्ट दवरलो तो इस्ट सगळो हितून घालता. हितून मैदा उडयता. मातशें उदक घालता. कालोवपाक जाय. हातीक तेल लायलो वांकोना जावपाक आनी आतां कालोवंक जाय. हितून मैदा घातला हितून आनी कालयता. आतां कालून धांपून दवरपाक जाय. मेकिंग पापा या पॅटीस. कांदे बी कातरील त्याने. सगळें कातरून दवरलो पळय. किंमत सुको करपाक जाय सारको ड्राय जावपाक जाय. हितून ग्रीन चिली पयली उडयता. असं तापोवंक जाय. हे बटाटे हिंगा उकडूंक दवरले. बॉयल जावंक जाय. कांदो उडयता तितून. गरम मसाला घालता. हळदीचो धांपून दवरपाचें. धांपले उपरांत हेजें उदक सुट्टलें तें ताका सुकोवपाक जाय. उदक बरकान घालपाक न्हू सुको करपाक. तेजें तितून उदक हेजेंच उदक ताका तितून सुको करपाक धाकणें काडून दवरता. पयलीं धाकणें धांपून दवरलें तेजें उदक सुटपाक. आतां उदक सुटलें. आतां तें उदक सुकोवपाक धाकणें काडून वो शिजोवपाक जाय. तेजेंच उदक ताका सुकोवपाचें. ताचो ड्राय जावपाक जाय. आतां हेजें उदक सुकलें पळय सारकें ड्राय जालो. म्हणून आतां केसरी मेथी उडयता आनी कोरिएंडर.
न्हिवपाक थंड करपाक दवरता ड्राय जालो शिजोंक ना बटाटो चिल्ली उपरांत दाखयता कित्याक तें फुगलां तें फुगोंक दवरलां न्हू फुगलां मुखार दाखयता हातीक इल्लें तेल लावपाक जाय फिमो करून दवरला सायडीक ओके हातून स्टफ आतां किमो स्टाफ करता तितून ऑन करपाचो जितो स्टफ कर भितर आनी बंद केलो करून दवरले ओन्ली धाकटी सायज तुमी करूंक जाता ओके तापोवन दवरला डीप फ्राय करपा जाय डीप फ्राय करपाचें जाता आमगे कितू फुल्लाय तेच मोठ जालें ओके सगळें भाजता आनी मागीर मेळटा तुमकां तर कातुल्या प्रकाश सारकें सॉफ्ट कापूस खावपाक स्टफ स्टफ ब्रेड डिफरंट टाइप ऑफ पोटेटो चॉप्स केला ओके सो तुम्ही बी घरा कडेन करा आनी ट्राय करा सो तितूर ब्रेड कसो घालता आनी बरें लागता तुम्ही सॉसान बी घालून खावपा जाता ओके भुरग्यांक टिफिनान बी करून दिवपा जाता स्टफ feedback so guys Dana's feedback he liked it सो गायज तुम्ही रेसिपी चोयल्यार चोले रेडी गेली सो तुम्ही बी घराकडून ट्राय करा डिफरंट टायप आनी तुमी भुरग्यांक टिफिनान बी घालून दिवपा जाता ओके सो तुमी बरो जालोले ते आनी हांवें एंडींग आतां घेता सो तुमी चड हांवें घरा सुद्दां रेसिपी शूट करून हाडटा सो घरा सुद्दां रेसिपी शूट करून हाडलेली आनी तो हो व्हिडिओ मातसो इजी आहलो एडिटींगाक सो इजिली तो एडिटींग केलो हांवें आतां बसून ते दुसरे हांवें ते एडिटींग करपाक टायम वयतलो भरपूर एका कित्याक रेडी गेले ते वन शॉट कशें आसता मागीर तशें आसलें मागीर 2-3 टेक घेवचे पडटे म्हाका सो ते एडिटींगाक टायम वयता पूण एडिटींग न्हू ते सारके एडिटींगाक तकली धाडपा पडटा रेसिपीची बी कित्याक मिस्टेक बी जात न्हू सो ते कट करून बारीक 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 चॅक करचे पडटा आनी एडिगे कित्याक एडिगेले एकू 1 टेक ते गेलो तो सारको सांगता कशें कोता कितें कोता सो तेचे व्हिडिओचेर म्हाका चड एडिटींगाक घेवन बसों नाका सो सिंपल आसता ते गेले क्लीन आसता सगळें आसता सो ते गेले एडिटींग फास्ट जाता सो ते गेले ते एडिटींग केला आनी मागीर एडिटींगा टायम म्हाका चोवया केन्ना टायम मेळटलो तेन्ना सुशेगाद एडिटींग करतलें आनी मागीर तुमकां मागीर रेसिपी सांगतलें ओके सो व्लॉग हिंगा काबार करता इफ तुमकां मागीर व्लॉग्स म्हाजे रेसिपीज पळय दिसता जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका मेळची नेक्स्ट व्लॉगान आनी ह्या व्लॉगान देनाची कांय क्लिपींग ना आनी येत ते व्लॉग्सांनी देनाचे क्लिपींग्स घालतले ओके मेळची पूण देनाचो वॉयस आहा घरा कडेन आनी फिडबॅकूय आहा ते गेले रेसिपीची हांवें तेका खायलो न्हू तेणें सो तेणें फिडबॅक दिला आपल्याक गेले ओके टील देन बाय गाय सी यू नेक्स्ट व्लॉग